मायनिंगाची चौकशी करपी न्यायमूर्ती शाह आयोगाक मुजतवाड दिवपाक केंद्र सरकारान न्हयकार दिला तशें प्रतिज्ञापत्र सरकारान सुप्रीम कोर्टाक दिला। शाह आयोगाक मुजतवाड दिवची म्हण गोवा फाउंडेशन धरून 3 एनजीओनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज घाला। दोनदा मुजतवाड दिल्या उपरांत आयोगाचें काम पुराय जालां। आयोगाच्या रिपोर्टा प्रमाण कारवाई जाल्या, ताका लागून मुजतवाड दिवपाची गरज ना अशें केंद्रान सुप्रीम कोर्टाक सांगलां। खणींची चौकशी करपी न्यायमूर्ती MB शाह आयोगाक मुजतवाड दिवची म्हण 3 एनजीओनी सुप्रीम कोर्टात PIL घाल्या। गोंयचे गोवा फाउंडेशन, कर्नाटकांतले समाज परिवर्तन समुदाय आनी छत्तीसगडांतले डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह फॉर सस्टेनेबल ह्युमन एडव्हान्समेंट ह्या 3 संस्थांनी ही PIL घाल्या। ह्या अर्जाचेर केंद्र सरकारान आपणालें म्हणणें कोर्टा मुखार मांडचें असो आदेश कोर्टान सरकाराक दिल्लो। न्यायमूर्ती शाह आयोगाच्या प्रस्नाचेर केंद्रीय खण खात्यान 14 पानांचें प्रतिज्ञापत्र कोर्टाक दिलां अश्यो खबरो मिडियान दिल्यात। सरकारान शाह आयोगाक दोनदा मुजतवाड दिल्या। पयले फावट 1 वर्स जाल्यार दुसरे फावट 3 म्हयने मुजत वाडोवन दिल्ली अशें ह्या प्रतिज्ञापत्रांत म्हळां। गोंय, कर्नाटक आनी ओडिशांतल्या खणींचो अहवाल आयोगांत पयलींच दिल्लो। झारखंडा खातीर 3 म्हयन्याची मुजतवाड दिल्ली। झारखंडाचेर आयोगान 4 अहवाल दिल्यात। छत्तीसगडांतल्यो चडश्यो खणी भौशीक वाठारांतल्यो कंपन्यो चलयतात, त्या खातीर चौकशीची गरज ना अशें सरकाराचें म्हणणें आसा। गोंयांतल्या खणींचेर आयोगान 3 अहवाल दिल्यात। ह्या अहवाला प्रमाण कारवाय जाल्या। एनजीओच्या अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। अ रेनी डे ह्या मराठी फिल्माचे इफ्फीतले स्क्रीनिंग रद्द जाले। शुक्रारा सकाळी ताचे स्क्रीनिंग जावपाचें आशिल्लें। फिल्माचो निर्मातो राजेंद्र तालक हाजेर उलोवंक तयार ना, मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तालकाक 25 आनी 26 नोव्हेंबराक फिल्म प्रदर्शीत करपाचें आशिल्लें। ताका खासा गटांत न्ही, इफ्फीच्या फिल्म गटांत स्क्रीनिंग जाय आशिल्लें। तें मेळूंक नाशिल्ल्यान ताणें स्क्रीनिंग रद्द केलें। इफ्फी वेळार गोंयची फिल्मां दाखोवपा खातीर अंदू खासा विभाग केला। ते खातीर 6 फिल्मां वेचिल्लीं। तातूंत अ रेनी डे हे फिल्म पयलेच फावट आशिल्लें। राष्ट्रीय पुरस्कार जैतिवंत गोंयचो दिग्दर्शक राजेंद्र तालकाचें हें फिल्म, पूण अयत्या वेळार तें रद्द जालें। शुक्रारा सकाळी इफ्फीच्या खासा गटांत ताचें स्क्रीनिंग आशिल्लें, पूण बिरेस्तारा रातीं स्क्रीनी भायर नोटीस लायली। नोटीस म्हणटा ते प्रमाण तंत्रीक कारणांक लागून शो रद्द जालो। प्रुडंटान हाचेर राजेंद्र तालकाक विचारलें, तो उलोवंक तयार ना। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तालकाक 25 वा 26 नोव्हेंबराक फिल्माची स्क्रीनिंग करपाची आशिल्ली, पूण ताका तो स्लॉट मेळूंक ना। इतलेंच न्ही, ताका खासा गटांत दाखोवचे परस हेर फिल्मांच्या गटांत रेनी डे दाखोवपाचें आशिल्लें, ताका तेंय मेळूंक ना। ताचे वेल्यान तालक बेजारलो। अ रेनी डे ह्या फिल्मान मृणाल कुलकर्णी आनी सुबोध भावेन मुखेल भुमिका केल्या। गोंयचे 6 फिल्मांनी अंदू काडिल्लें हें गोंयचें एकूच मराठी फिल्म आशिल्लें, मात तें कडेक उरलें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर सचिन सुल्लीकार। खोर्जुवे आसने खाजनात खारें उदक भरिल्ल्यान फाटलीं 5 वर्सां जालीं शेतां रोवंक मेळना म्हूण थंयचे लोक बोवाळ मारतात। शेतकार संघटना आनी बार्देश मामलेदारा कडेन कागाळ करूनय ताच्यान प्रस्न सोडोवंक जायना। आतां तरी सरकारान बांद सारको करून शेतांत येवपी खारें उदक बंद करचें म्हूण शेतकार मागतात। खोर्जुवे वाठारांतल्या आसने खाजनात फाटलीं 5 वर्सां खारें उदक भरिल्ल्यान शेतकारांचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाता। बार्देज मामलेदारा लागीं कागाळ करूनय ताणें कांयच कारवाय करूंक ना अशें शेतकार म्हणटात। खारें उदीक घेवन आतां 5 वर्सां जालीं, आमकां कितेंच करूंक मेळना आनी आतां भुरग्यांक आमच्या वयर कशी काडपाची, दिसावडे कितें आमकां सदांच मेळना। तेन्ना एक कितें तें आपले सरकारान पळोवचें आनी आमकां आपलें शेत आमचें सारकें करून दिवचें। काय खावंक मेळना। तुमी रोवपी मिरसांगो बी कितें करतले? मिरसांगो लाव, आसमाणे लाव, सगळें लाव। आतां काय आहा तो, आतां आसमाणे ना, मिरसांगो कित्या खातीर? हे खार हें बेकलां। आसने खाजनात उदक भरिल्ल्यान फाटलीं 5 वर्सां कांयच पीक घेवंक मेळना। सरकारान हो बांद बेगोबेग सारको करचो अशी मागणी सत्यवान केरकारान केल्या। आसने खाजन आयज हेका आमी लोवन आमचे आतां जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो। नोव्हेंबराचे 1 तारखेक आमचें उदीक येयलां। हांगा आमी भात पीक काडटा, हरसणो काडटा, वारें काडटा। आमचे बांय आहा, उदीक खावपाचे बांय आहा, ते बांय आयज 1 म्हयनो जालो ह्या उदकाक कोणूच पळयना। ह्या शेतान म्हणटा ते आमी कांयच करूंक ना। 2009 हांव सदींच संपर्क जाता आनी आतां हें उदीक 2009 आयज 2013 व्हडले बगडाट पडल्या बांदांक, 4 कडेन पडल्या आनी 4 कडेन बगडाट पडोवन आयज हें उदीक सबंद शेतान जे आमचे थोडेच लिमिटेड म्हणजे शेत आसले त्याच्या पेक्षा आयज आसने खाजन म्हणटा ते 75% बुडलेले आहा। खोर्जुवेच्यान प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। आता घेऊया व्यावसायिक विसो।